सांग भाई किती झालंय काय ना हांगा आमच्या मेरशे ओल्ड नियाजा कडेन वयर हायवेचेर एका ट्रकवाल्यान गाडी मारून 2 गोरवांक हे केला. सो जी 2 गोरवां आसा ती एक गोरू आहा ते सारके डॅड जाल्ले आसा, दुसरे गोरू ऑलमोस्ट 99% डॅड जाल्ले आसा. सो थोडे लोक हांगाले म्हणटा की बाबा हो हायवे म्हणून हायवे जाल्यार 200 स्पिडीन चलोवपा गाडयो हे अशें पळोवपाक कितलें वायट दिसता जाणा मरे. थोडे हांगा लोक म्हणटा कितें हो हायवे खंय, हायवे जाल्यार कितें जाता तितली स्पिडीन वचप, 200 स्पीड जाल्यार 200 स्पिडीन वचप आनी ह्या गोरवांक मारून उडोवप. 200 स्पीड हा भाऊ तेका हायवे म्हणटा सुद्दां लिमीट आसता स्पिडाक, हायवे म्हणटा सुद्दां लिमीट आसता स्पिडाक, हायवे म्हणटा सोडून गाडयो दिवप नासता. हें चुकीचें न्हू, हें पळोवपाक कितकें वायट दिसता सांग पळया. खूब वायट ही. बट हे हायवेचेर भोंवता न्हू, हायवेचेर भोंवता बरोबर आसा, बट एटलिस्ट जे आतां कोण गाडी चलयता तेणे आपल्या गाडी कंट्रोल करपाक जाय न्हू. हायवे म्हणून कितें गाडयो सोडून दिवप नासता न्हू. हय पण अचानक ती येयली म्हणटा तो कितें करूं शकता म्हणटा. आतां अचानक येयली तो कितें करूं शकता म्हणल्यार पळय तुमी सांगा 2 गाडयो हांगा डॅड जाल्ल्यो आसा. हय 3 टोटल 3 तीन गायो डॅड जाल्ले आसा. आनी जे कोण हांगा पयला पळय तेंच्यांनी आय विटनसान सांगला की बाबा तो ट्रकवालो सारको स्पिडीन आसलो खंय. मागीर हरशी हांगा पळोवंक जाल्यार सगळ्याच गाडयो स्पिडीन आसता, कित्याक हांगा देवती आसा आनी जेन्ना सरता तेन्ना 200 कोण तरी स्पिडीन आसना, बट एटलिस्ट 70-80 स्पिडीन आसता. हांव कितें म्हणटा 3 गायक वांगडाच मारून डॅड करप म्हणटा ती ग्रुपान भोंवताली न्हू, ग्रुपान भोंवताली तेन्ना आपटली म्हणटा पळय ती पडल्या. बट तुमी म्हणटा हांगा गायो कशें कित्याक भोंवता काय तें विचारता आमी तुका तें विचारता गाय कितें करता काय म्हणून रस्त्याचेर. गाय कितें करता म्हणटा तर हें आतां कोणें पळोवपाक जाय. जे कोण ड्रायव्हर ताणें गाडयो सुसेगाद तरी चलोवंक जाय न्हू. हायवे म्हणल्यार कितें गायोंक मारून कितें मदीं तांकां मारून पळय भाऊ हायवे चलोवपाक रस्तो फक्त आसता गाडी चलोवपाक. गाडी चलोवपाक जाल्यार मागीर गोरवांक कितें आमी सांगतले काय कितें बाबा हायवेर वचूं नाका. गोरवां येवंक शकना न्हू हायवेचेर. आतां आमी आनी कितें उलोवंक शकना. आतां हें पळोवन जाल्यार आमकां वायट दिसता खरें. हें आतां कोणाक कितें कशें दिसता तें पळय आमकां बाबा हें पळोवन हें वायट दिसता आनी आमकां. बट हे तुमी कन्सर्न मिनिस्टरांक कित्याक विचारना की हायवेचेर कित्याक चलता. आमकां फुडें आनी कितें उलोवपाक नाका. हें पळोवन आमकां खूब वायट दिसता. बरें उलोवपाचेंय नाका म्हाका. ओके सो तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन तिडकलेले आसा आमचे ब्लड. सो कशे तरेन लोक तिडकलेले आसा जी गाडी. हे कन्सर्न मिनिस्टरान हेजे दखल घेवचे अशें दिसता. बट पळोवंक शकता तुमी कशे तरेन लोक जमा जालेलो आसा हांगासर. सो ट्रॅफिकूय जाम जालेलो आसा आनी मेन हायलायटेड म्हणजे हांगासर आजुनूय ट्रॅफिक पुलीस खंयचेच ऑथॉरिटी पावूंक ना हेचेर. सो तिनूय गाय अशे रस्त्यार पडला, रस्तो सारके व्हांवून वयता. सो पळोवंक शकता. सो हांगाचे लोकल्स कशे कंट्रोल करता ते. हांगा आतां हे सगळे जाला. हो कितलो टायम जालो हे सगळे 45 मिनिट्स 1.5 वर जाले. हांगा खंयचेच ऑथॉरिटी ना, खंयचेच पुलीस ना, कांयच ना हांगासर. सो हे हायवेचेर मेन NH66 हायवेचेर बांबोळे मेरशे फ्लायओवराचेर जो बांबोळे वयता थंयसर. आनी तुमी पळोवंक शकता 1.5 वर हे आमचे लोकल्स हांगासर कशे तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन ते मॅनेज करता. हे आमचे लोकल 1.5 वर जाले हांगासर मॅनेज करता आनी खंयचेच ट्रॅफीक पुलीस ऑथॉरिटी हांगासर आजुनूय पावूंक ना. आनी तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन गाडयो हांगा ट्रॅफीक जाम जाला लोक पळोवपा खातीर हे करपा खातीर. आनी हेच हायवेसून ॲम्ब्युलन्स वता. हे पळया आमचे लोकल्स कशे काम करतात ते. ह्या तरेन मॅनेज करता लोकल. आनी ही तुमी लायन पळोवंक शकता. आनी हे लायनीचे भितर एक ॲम्ब्युलन्सूय आसा ती वाटेर आसा येता ती.
साहेबा 1.5 वर झाले कोणूच ना आम्ही काय करतो पोलिसांक आपल्याला ते पावारा 1.5 वर आणि तसे हे पळोवं शकता हे हेचेर एक ॲम्ब्युलन्सूय येता वाटेर शिरकलेले आसा ह्या ट्रॅफिकान आणि हांगा लागींच आमचे GMC हॉस्पिटल आसा. भाऊ ॲम्ब्युलन्स येता हो पळय मातशें फास्ट वचा सांग तेका. सो हे तुम्ही पळोवंक शकता 1.5 वर जाले अजूनय हांगा खंयचेच ऑथॉरिटी पावूंक ना. कंप्लीट ट्रॅफिक जाम आसा हांगासर. तेका रावय ॲम्ब्युलन्स वचो न्ही तेका रावय थंय. घे बेगीन घे. घे फास्ट घे. हो फायर फोर्स फायर फायटर्स घे फास्ट तेका घे.